भारत माता की जय, भारत माता की जय, माता की जय, प्रभु रामचंद्र की जय, हनुमान की जय, माता की जय, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, भारत माता की जय, वंदे वंदे शिवाजी महाराज की जय, भारत माता की जय, रानी लक्ष्मीबाई की जय, एका बॅनर आणणार आम्ही सगळेजण येवपाक जाय म्हणून हिंदवी स्वराज्य संघटना ही आमची जुनी जी काही काळ काम करणारी तीच संघटना सध्या ह्या बॅनर अंडर हे सगळे आंदोलन जातले। आज सुरुवात झाला, आज सोपचेना। एक गजाल आमी सगळ्यांनी लक्षात दवरपाची आसा, जुलूस जो आसा तो काणकोणात नाशिल्लो। मुसलमानांनी मुद्दाम भायलेचे कोण हुबळीचे, धारवाड आणि खंयचे हांगा हाडून भरलात, रेशन कार्डाय भरलात आणि ते सगळे बोगस जे आसा ते सगळे करून ते आमचेर घालतात। सो जुलूस तर जावचोच ना। आणि एक मुसलमान भाव म्हणटा, आज फाल्यां भाव म्हणटाला काय खबर ना, तुमची जी मस्जिद आसा ती इल्लीगल आसा। हांव फाल्यां म्हणजे आमचे जेन्ना ज्या वेळार हे वतले त्या वेळार तुमकां ती मोडची पडटली। आमी जो पर्यंत शांत आसात, तकलेक मारले ना तोपर्यंत थंड आसात। तकलेक जर मारले आसत जाल्यार तकले फुट्टल्यो। हे जे काणकोणचे स्थळ आसा आमकां खबर आसा रक्तपाताची संवय आसा, मदीं थोडे काळ नाशिल्ले। रक्तपाताची आमकांय इच्छा आसा, तकले फोडून घेतले आसात, आमच्या पैकी कोणाची मोडची ना। जुलूस काढात, मागीर धोके जर मोडले नासत जाल्यार आमी काणकोणकार म्हणून नांव घेवचें ना। काही सगळ्या हिंदू भावांक मागता की तुम्ही माल घेता आसतना मॅक्झिमम आमच्या हिंदू फुलां फळां जी आसा ती तांचे कडल्यान सुरू करात। एक फाल्यांच्यान मेसेज वतली, जुलूस काडपाची कापात। आमच्या देवस्थान दामोदर देवस्थान लोलये आजीतर्फे आमकां ह्या आंदोलनाक पूर्ण पाठिंबा आणि म्हजी मत अशें आसा की ज्यो सगळीं देवस्थानां आहात तांणी असो निर्णय घेवपाक जाय की ह्यो ज्यो आमच्यो हिंदू संघटना आसात तांकां तांणी फुल्ल पाठिंबो दिवपाक जाय आणि जर एखाद वेळ आर्थीक मदत लागल्यार सुद्दां तांकां दिवपाक जाय अशें म्हजें आसा आणि आमी तें करतले। जिथं जिथं हे मुसलमान येतात तिथं तिथं आमच्या आया बहिणीवर अत्याचार होतोय। आज येणार आम्ही त्याला देणार। अरे मल्लिकार्जुनाच्या मिरवणुकीशिवाय इथं कुणाची मिरवणूक चालते? जय श्रीराम। इथं अधिपती आहे मल्लिकार्जुन, त्याच्याशिवाय कुणाचंही साम्राज्य इथं चालणार नाही। आणि जो कोणी करण्याचा प्रयत्न करेल, ज्याप्रमाणे जितेंद्र रामशेखरांना सांगितलंय त्याचप्रमाणे या काणकोणमध्ये रक्तपात होईल, लक्षात ठेवा। आमचे वेगळे जे प्रश्न असतात त्या प्रश्नाक असोच उलो मारलो वतलो तेन्ना आमी सगळीं एकत्र जमया, हाचेपेक्षा डब्बलेन टिब्बलेन। कारण आमचो धर्म राखप हे आमचे कर्तव्य आसा, धर्मरक्षण हे आमचे कर्तव्य आसा। आता जितेंद्र रामशेखर सरांनी सांगितले त्याप्रमाणे लक्षात दवरया, 4 रुपये कमी पडटा म्हण भाजी मांस फळां हे आमी गैर म्हणजे मुस्लिम लोकां कडच्यान घेवपाची ना, आमच्याच लोकां कडेन घेवया आणि आमची लोकांक फुडें व्हरया। काणकोण सदांच फुडें आसता। कोकण रेल्वे हें जालें, काणकोणकार फुड्यान गेले। कोंकणी मराठी टायमार जालें, काणकोणकार फुडें। काणकोणकार रक्ता केन्ना भिना, आपले रक्त बलिदान दिवपाक सदांच तयार आसात। म्हणून एक सांगता, हो लढो हिंदू विरुद्ध मुसलमान आहा आणि हो जर थांबयता जाल्यार हो लढो आमी असो कंटिन्यू चालू दवरपाक पडटलो। कित्याक थोडे जाण आमचे भितर फूट घालपाचे प्रयत्न करतले, पूण लोकांनी फूट घालपाक प्रयत्न दिवप ना। आमी ही संघटना इतल्या पुरतीच मर्यादीत दवरना आसतना आमी सबंद काणकोणकार जर एक जाले जायत कसली गोष्ट ही अशक्य ना, आमी शक्य करपाक आमी सदांच एक आसतले। हांव म्हाजे वतीन गांवणगराच्या वतीन तुमकां सगळ्यांक सांगूंक सोदता की आमी गांवणगराचे लोक सदांच ह्या संघटने बरोबर आसतले। जे कितें काम उलो मारतले त्या टायमाचेर आमी हजर आसतले। सिद्धिविनायक मंदिर आगोवन हाजो अध्यक्ष ह्या नात्यान हे जे डिसिजन तुम्ही घेतला आम्ही त्यांचा पूर्ण पाठिंबा आम्ही जाहीर करता। आणि असलो हो जुलूस ह्याच्या फुडें काणकोणात तेन्ना जावपा जायना। पयलीं 2-3 फावटी जाला, पूर्ण पाठिंबा ह्या आमगेल्या ह्या आंदोलनाक आसतलो। सारकी कसलो दुबाव दवरपाचना, जेन्ना उलो मारतात तेन्ना आमी हजर जातले। केदी व्हडली रॅली काडून दिया ते
काडपाचो तांकां कसलोच आमी हे दिवपाना, परमिशन दिवपाना आनी आमी ती बंद उडयतले. ते जर 800 लोक जर काणकोणाक जर मुसलमान आसून जर 5000ची रॅली करपाक शकतात जाल्यार आमी 25-30 हजार जर काणकोणाक आसून जाल्यार आमी 50,000 लोक हे कडेन करपाक जाय आसलो. तेतून आमी कमी पडला. पूण हेजे फुडें हें जावचें ना. आमी सगळे काणकोणकार सदांच संघटीत आसतले आनी हाजे फुडें हो जुलूस म्हणटा काणकोणाक आमी काडपाक दिवचे ना. तेजे खातीर आमी रस्त्यार येवन आमी कसल्याय प्राणाची अहुती दिवपाची आमची तयारी आसा. आनी हांव एक उलो मारता, आज म्हाका दिसता काणकोणचे आमदार आउट ऑफ स्टेशन आसात, पूण खुबशे आमचे राजकीय जे नेते आसात ते आज आमचे मदीं हांगा उपस्थित ना. तेंची लोकल बॉडीचे तेंची उपस्थिती जाय आसली. पळय आमचो सरपंच कसो नेटान सारको हेज्यान मुखार आसा, हांगा येवपाची गरज आसा. आमी राजकारण करता आसतना विचार करपाक जाय. आमी जिवंत उरताले, आमचें अस्तित्व जर ना जाल्यार आमी कसलें राजकारण करताले. आमचें अस्तित्व टिकोवपाची आमकां गरज आसा. राजकारण करीत रावया आमी. उपस्थित सगळे भावा नमस्कार. आणि हांव गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीक मेसेज दिवंक सोदता की काणकोणाक ज्यो ट्रेडिशनल चाली रिती ना त्यो चालू करचे न्हू. गंभीरपणे हेजेर विचार करचो आणि ते चालू करीत जाय जाल्यार तेंचेर सगळी सर्वस्वी जबाबदारी तेंची आसतली. आनी आमकां मागीर फाल्यां जिम्मेदार धरची न्हू. आनी आमी कितले थराव आसत हें तुमकां खबर ना. म्हणून हांव परत एकदां गव्हर्मेंट सगळे ऑथॉरिटीक रिक्वेस्ट करता की गंभीरतायेन हेजेर तुमी विचार करचो. आमी बी गरवता, आमचेंय रक्त तापला ह्या वयाचेर आनी आमची युद्धां कित्याक तापली. आनी आज हांव सांगता प्रत्येक युद्ध आपले रक्त तापोवन घरांत वयतलो आनी बाकीच्यांकय तुमचें रक्त तापयतलो. जेन्ना काणकोण आमकां लेटर दिवपाची संदी मेळ्ळी, आमचे संयोजक आमचे मदीं आसात, तेन्ना लेटर दिले नंतर पयलीं सम्राटान दिलें, त्या नंतर गौरेशान लेटर आमी ड्राफ्ट करून दिले, हांगा पावयले नंतर जेन्ना जुलूस बंद जालो अशी मेसेज मेळ्ळी तेन्ना खंय तरी कळ्ळें की काणकोण हें गोंयचो लास्ट भाग न्ही तर फर्स्ट भाग म्हणून. परत एकदां सांगता, काणकोण हो गोंयचो लास्ट तालुको न्ही. म्हाका दिसता सरकारान सुद्दां काणकोणाक कॉन्स्टिट्युएन्सी नंबर 1 करपाक जाय. कारण हें एक बरें एग्जाम्पल काणकोणकारांनी सेट केल्लें आसा. आमी तुमचे म्हाजी खुबशी सोयरीं काणकोणा आसात. काणकोणा आमी येतात तेन्ना एक तर आमी खंय तरी देवा येतात, कित्याक नाल्यार सोयऱ्यांगेर येयल्ल्या भशेन येतात. तेन्ना तुमचे हिरामेळाची वाट, तुमचे बाकी म्हणजे सांस्कृतीक धर्तेचेर जर तर सगळ्यान पयलें खंयचे गांव समज म्हणटात जाल्यार इट इज नॅचरली प्रोटेक्टेड बाय द माउंटन्स. धिक्कार त्या मुस्लिम धर्माच्या. आयज एक लढाई जिरण भाऊन सांगले त्या प्रमाणे हिंदू आणि मुस्लिम ह्यो शब्द आमी पयलीं यूज केल्लो नासलो. हिंदू आनी मुस्लिम दंगल जाता काणकोणाक जावं, रक्तपात जाता जावं, क्षत्रियांनी तलवाऱ्यो फक्त घराक हातून दवरलात देवाऱ्याक, पूण चलोवपाक विसरना. चलोवपाक विसरना अजुनूय. आमी फक्त काळांतरान तलवार सोडला आनी बॉल्साक पेन लायला. गरज पडल्यार आमी तलवारी घेतले. कारण देव मल्लिकार्जुनाचो सासायेचो महाल, वो परशुरामाचो सासायेचो महाल, वो आगोंदेश्वर देवस्थानाचो सासायेचो महाल, लक्ष्मी नारायण आसा, दामोदर आसा, बेताळ आसा, हेंचो सासायेचो महाल. हांगा हे भायलीच्या कोणें खाट येवन पडला जे तांकां ह्यो रॅली काडपाक आमी कशेंच दिवपाना. समर्थन तर ना, ती गोष्ट वेगळी, दिवची ना दिवची ना. कारण आतां म्हणल्यार आमी डॉक्युमेंटेशनान केला. कायद्याक आमी सलाम करतात, कायद्याक आमी नमन करतात, आमी कायद्या हाती घेवपा नाका. पूण परत समज तेमी फुडली विकास समज तर तेमी एप्लिकेशन दिलें जाल्यार आमी ऑब्जेक्शना एप्लिकेशन दिवपाना. आमी ते दिसा रक्तपात करताले, आमी रक्तपात करताले. आनी हो स्टेटमेंट म्हागेलो ऑफिशियल आसा. हिंदवी स्वराज संस्थेतर्फे आणि समाज तमाम काणकोणकारांतर्फे हो ऑफिशियल स्टेटमेंट हा. म्हाका संजय माती अरेस्ट पर्यंत द्यायला कोता येता. काय प्रॉब्लेम ना, काहीच प्रॉब्लेम ना. काणकोणाक महाशिवरात्रीक देव मल्लिकार्जुनाचो उत्सव, छत्रपती शिवाजी महाराजाची उत्सव, घरगुती गणपतीचं विसर्जन, सार्वजनिक लोकमान बाळ गंगाधरान आमकां शिकवण दिली की सार्वजनिक गणपती स्थापन करपाचे. जातीचे मतभेद, कुळाचे मतभेद, एकमेकाचे मनभेद कुशीन दवरून सार्वजनिक गणपती दवरपाचो, तेजें विसर्जन, सावडेर आमचे सायबीण मायाचे उत्सव, भाटपाळी आमचे फेस्त, ह्योच परंपरा काणकोणच्यो. हेचे शिवाय काणकोणची आनी परंपरा ना आनी संस्कृती ना. हीच संस्कृती काणकोणकाराची संस्कृती म्हळ्यार हीच. हेचे शिवाय काणकोणकाराची खंयच्याच मुसलमान धर्माची संस्कृती ना. वो ऑफिशियल स्टेटमेंट जेन्ना तेंगेले 6 तारखे ईद आसल्यान आमगेले इलियास याकूब खानान आनी मागेली जेन्ना डेप्युटी कलेक्टरान जेन्ना पळय मिटींग घेतली तेन्ना त्या फारूक खानान स्टेटमेंट दिलो आसा की फक्त गेले ते 5 वर्सांच आमी रॅली काडटा म्हणून. मग ही तेंगे पारंपारीक आनी ते हेजेर बरयता की ट्रेडिशनल रॅली. अरे ट्रेडिशनल म्हळ्यार कितें? म्हणल्यार पुर्वजान स्थापीत करून दवरलें तें ट्रेडिशन. तेणें स्वता स्टेटमेंट दिलो आसा की 5 वर्सां चलता. खंयच्यान आयली रॅली? फळगार, फुलगार,
बाकी जितलेय मुसलमान आहात त्यांचे बहिष्कार बॉयकॉट. त्याच बरोबर आनी एक गोष्ट सांगता तुमकां पट्टा काय तर वयतला हय म्हणा ना म्हणा आमकां शेनवाराचो बाजार बंद जाय. आमकां शेनवाराच्या बाजाराक हुबळीसान आनी कुमठासान इलेक्ट्रिक मनीस नाका बंद म्हणा बंद. गोवा बागायदार वचून घेवया. काणकोणचे आमच्या भुरगीं समज कितें शेतकरी करतात तांकां गिरायक घाल्या. काणकोणचो बाजार बंद. काणकोणाक हुबळीसान आल्याच्या हे नाका आमकां मुसलमान नाका जे बाजारात बसून टोपी घालून बसतात. काणकोणाक खंयचोय मुसलमान टोपी घालून पावची ना. काणकोण तुमची टोपी तुमची मशिदां तुमी करात धर्माच्या विरुद्ध ना. खंयची बायल मनीस हिजाब घालून पावची ना काणकोणाक. ही संस्कृती न्ही. काणकोणची संस्कृती न्ही हिजाब घालून पावपाची. ताका लागून त्या मुसलमानाक हांव करपीत इशार दिता की हेचे फुडें आमच्या पासेसां फुडें खेळनाका. आमी हातीक तलवार घेवपाक फाटी सुटपाना. कारण ते आमी काळांत सोडला पूण आमी विसरला. हे जे विधर्मी आसा हे जे मुस्लीम आसा हेंच्यांनी 2-2 फावटी कॅन्सल जावन सुद्दां तिसरे फावटी हे आपले शक्ती दाखोवंक सोदता हांगासर. आनी तेंच्यांनी शक्ती दाखयले वास्को आमच्यांनी बरे भशेन अलाउड केल्लो जाल्यार आमचे जे तिरंगो झंडो आसा तेजेर तेंच्यांनी अल्ला आनी कसले कसले कितें बरयल्या. सो हे कितें करूंक सोदता भारताक हे इस्लामीकरण करूंक सोदता अशें दिसता. सो त्या खातीर ह्यान फुडें सगळे हिंदू जशे तुमी हांगासर एकठांय जाल्ले आसा आमकां खबर आहा काणकोण जालें हें जावचेंच ना. पूण अख्खे गोंयान वॉर्निंग करपाचें की खंयसरूय ह्या विधर्मी लोकांक अधर्मी लोक जे आसा तेंचे फंड वयर काडूंक दिवचे ना. एक लिडर हो सदांच तुगेलो मत मेजपाक उरपायना. आयज काणकोणाक दिसता की आयज हे लिडर हिंग खुबशे कमी आहा. अशें बाकी तुगेले सगळीं मत मेजपाक गेल्या दिसता. अशी तुगेले बाकी सगळी कामां तुगेले फुडें उरता. पूण आयज हे फाटीं आहा कित्याक लागून हे तुगेले आख्खे काणकोणकारांनी विचार करपाक जाय. जे रॉंग आहा ते रॉंग म्हूण तुगेले तेर उबें रावपाक जाय. तांकां स्टँड घेवपाक जायना. म्हणजे हे तुगेले आमगे गांवचे चिंतना हे फक्त आपले फायदो चिंतता. हे फक्त पॉलिटिकल करता. हे फक्त आपल्या मतां राजकारण करता. हे मतां राजकारण आहा हेंचेर आमी आख्खे काणकोणकारांनी रावन बहिष्कार घालपाक जाय. असले लिडर आमकां नाका जे गांवांक तुगेलो फायदो ना. ह्या गांवाक तुगेलो पाड घालपाक हे तुगेले लिडर आमगे लिडर तेंचे होन तांकां हें जाल्ले शामील जाल्ले. म्हणजे असले हितूंक आमी विचार करपाक जाय. आमी कोणा निवडून दिता. आमी असले निवडून दिता की आमी गांव काबार करपाक निवडून दिता काय गांव बरी करपाक निवडून दिता. जेन्ना ते म्हणटात ते मुस्लीम कितले आसले हिंगा आयज थोडे आसले आनी आयज ते 5000 लोकांचे परमिशन मागता. खंयचे हेजेर मागता खंय आहा म्हळ्यार हे आमी मडगांव न्हू हे खारेपान आमी जावपाक ना. जो एक पॉलिटिकल लिडर आहा तेगेलो चेडो होन तुगेलो थिंगा जॉइन जाता तेंकां रॅलीक. हे काणकोण आमी हे काणकोण राखून दवरतले. आमी हे कोणाक असली तुगेली दादागिरी न्हू ही मस्तीपणां आमी करपाक दिवपाना. आनीक हांव लोकां कडेन अपील करता की आमी 5 ते 7,000 लोक जमो जावया. खंयचे देवळाक आमी तुगेले मंदीर एक हें पळोवया. आमी तितून हें जावया. तुमी आमकां सजेशन दिया खंय जमो जाया ते. तुमी जाग्यार सजेशन दिया. एक एकटे आमी आतां मेळोन तुगेले विचार हे करया. परत मिटींग घेया. मिटींग घेता आसतना आमी इतलेंच करया की खंय बसपाचें खंय हें करपाचें ते आमी सगळी लिडर जावं तुगेले बाकी जे जे बरे मागपी आहा ते एक जावया. इतलेंच जाणून दिया की आमी हे काणकोण तुगेले असले तुगेले नाका आसले लोकांक आमी हे करपाक दिवपाना. आमी हे काणकोण राखून दवरतले. जी आमची परंपरा आहा ती परंपरा उरतल्यो. असल्यो हे आमी हेजे फुडें जावपाक दिवपाक ना म्हणल्यार ना. आज काणकोणात सुमार 1000 जाणांचो जमाव हे हिंदू बांधव सगळे एकठांय जाला विरोध करपाक ह्या जुलुसा लागून. जुलूस जो काडटाले तो जुलूस हिंदू बांधवाले अशें म्हणणें आसा की हो जुलूस काडपाची परंपरा काणकोणा ना. ह्या मल्लिकार्जुनाच्यो खेळां अनेक वाटो आसा अनेक कार्य जाता तेजी ट्रेडिशनल वाटे आसा थंयच्यान हो जुलूस काडपाक जायना अशें तेंचें मत आसा. जुलूस काडपा संबंदी कांय दिसां पयलीं मुस्लीम बांधवांनी एप्लिकेशन दिल्लें जेन्ना एकदां दोनदां तिसरी फावटी जालें. परत परत हो जुलूस कित्याक ताका लागून आज सगळे लोक एकठांय जाले. आनीक हेजेर खंय तरी फूल स्टॉप म्हणून आज मामलेदार डेप्टी कलेक्टर नाशिल्लो काणकोणचो मामलेदाराक रेजोल्युशन दिल्लें की हो जुलूस कायमस्वरुपी काणकोणच्यान बंद जावचो. तशें कांय निर्णय घेतलेल्या लोकांनी काणकोणाचेर टोपी घालून मुस्लीम भोंवता हेजे फुडें भोंवचे ना. काणकोणा हिजाब म्हणटा तो मल्लिकार्जुनाच्या स्थळां घालपाक मेळचो ना. तशेंच काणकोणची शेनवारची मार्केट आहा हांगा मुस्लिमाले खूब इलिगल धंदे चलता हेय करपाक मेळचे ना. तशेंच आनी इलिगल एक्टिविटी जे मुस्लीम करता मुस्लिमान रावचे बरे भशेन धंदो करता इलिगल एक्टिविटी हेजे फुडें कांय करपाक मेळचें ना. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.